प्रिदिशा बाबा बुडीनो अशें एक वस्तुरी रडत रडत उलोवंक येता आनी उलोवंक आयिल्ली तेदना ती म्हणटा आपणाक इल्लोसो वेळ मेळटलो आनी उलोवपाक सुरू करता पूण तो इल्लोसो वेळ म्हणलेलो तो 1 वर सुमार ती उलोवंक लागता आनी ते कोरांत हांवें कांयच म्हणूंक ना फकत चितान तिका आयकलें कित्याक 1 वर भर ती आपल्याची काणी सांगता आनी ती म्हणटा 20 वर्सांची आसतना आपणाक लग्न केल्लें उपरांत 2 वर्सां उपरांत एक सोबीत भुरगो जल्माक आयलो सगळें बरें आसा बरे भाशेन आमी वाडल्या गोवा कारखान्यांत बरी सुमाराची बरी सर्वीस आसली आमचो दिसपट्टो गिरास आमचो जातालो आनी हांव चिंतूंक पडलो इतलें सगळें बरें आसा जाल्यार ही रडटा आतां कित्याक आनी तेन्ना ती काणी चालू दवरता आनी म्हणटा 5 वर्सां फाटीं आपणाचो घोव हार्ट अटॅक जावन सोंपलो आपूण एक बरी सर्वीस सुरूंक सोदता आपूण ग्रॅज्युएट म्हणटा पूण सर्वीस सोंपेपणी मेळना आनी चाकुर्णीची म्हणजे डॉमेस्टीक वर्क घरांत सर्वीस करूंक कबूल जाता आनी करता भुरग्याक वाडोवंक उरलोलें ताचें शिकप करूंक आनी बरे भाशेन ती म्हणटा भुरगो शिकता तरणाटो आपणाचो आनी हांव परतून चिंता आतां तरी पूण कित्याक रडटा भुरगो वाडटा बरो सुमाराची सर्वीस मेवल्या आनी तेन्ना दुकानी रडोन परत ती काणी चालू दवरून ती सांगता फादर 2 म्हयन्या फाटीं आपणाचो तरणाटो चेडो एक्सिडेंट जावन सोंपलो ही वस्तुरी आतां रडटा निराशीपणांत बुडलेली आसा प्रिदिशा बाबडीनो जायतीं जाणां असल्या परिस्थितींनी घोडेक सांपडल्यान आमी बी घोडेक सांपडल्यान आसतली जायत्यो आमच्यो परिस्थिती असल्यो आसात जायते फावटी आमी घोडेक दुसऱ्यांक सांगिनात जायते फावटी आमीच भितरूच तें घेवन रावता निराशीपणांत आमी जायते फावटी बुडून उरता आनी कांय फावटी अशें घडटा जेन्ना आमी निराशीपणांत बुडटा जायतीं जाणां आमी इगोर्ज मात सोडून वेता देवाक सोडून पयस वेता आनी आदी आयज जेजू आपूण आमचो बरवासो अशें आमकां आस्वासन दिता प्रिदिशा बाबडीनो जेन्ना आमच्या जिवितांत असलें कितें उद्दृश्ट येता कांय फावटी आमी बी उद्गारता न्ही देवान आमचेर कास सोडल्या काय हॅज गॉड पनिश्ड मी ती बायल तशेंच म्हणटाली हें देवाचें कास्त काय म्हाका कांय फावटी आमी दुयेंत पडटा कितें जाता आमच्या मनांत तें पयलें येता देवान कास्त लायली काय कोणें शिराप सोडलो काय अशें चिंता आनी निराशी जाता जेरमाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 31व्या वेस्वरांत आमकां मेळटा देव उलोवन म्हणटा म्हाका जायते फावटी इस्रायल परजेक इस्रायलाक कास्त लावची पडटा आय हॅव ऑफन टू पनिश इस्रायल कित्याक म्हाका तांचो मोग आहा आनी कास लायल्यारय बी आय स्टील लव इस्रायल बट आय स्टील लव हिम अशें देवाची उतरां जेरमायास प्रवाद्यांत आमकां मेळटा आनी खातीर प्रिदिशा बाबडीनो देव आमचो मोग करता म्हणून बिकॉज गॉड लव्स अस ही पनिशीज अस हें 8वेंच तुमकां दिसतलें कित्याक कोत्ता कित्याक एक पाडी देवाचो मोगा वरवीं आमकां कास्त पडली आतां देव रावता म्हजो जबाब कितें वॉट इज माय रिस्पॉन्स हांव कसो जबाब दितां हांव निराशी जावन बुडटां हांव ताचेर आड उलयतां हांव ताका सोडून वेतां वो हांव देवाचेर विस्वास धरूनच रावतां आनी बोर भाशान रावता की म्हाका देवाची काकूच मेळटलीच गॉड वील शो हीज मर्सी टुवर्ड्स मी
अशे तरेन देव आमचोय बी मोग करता. प्रितीशा बाबडीनो, असल्या निराशेपणाचे परिस्थितीन आमी आसता तेन्ना जायते बडे आमी समजता की आमकां देवान सांडल्यांत. गॉड हॅज अबँडन्ड अस. कसल्यो त्यो परिस्थिती जावं येता काय, जायते तरेच्यो जावं येता, बारीक जावं वो मोठ्यो जावं. एट टायम्स वी फील मिसअंडरस्टूड. आमी समजता दुसरी गुडेक आमचेर गैरसमज घेवन आसात. आमी बरें करता पूण ती वांकडें चिंततात आनी जायते पडे हें वांकडें समज तांचो वांकडें चिंतप आमच्या कानार पडटा, आमी खाला पडटा, निराशी जाता. वो घडयेक आमी निराशेपणान बुडटा. कित्याक आमी कितें करूंक सोदताले रावताले मेळोंक ना, जावंक ना. वी गेट डिसअपॉयंटेड. कांय फावटी आमची परिस्थिती आसा की कोण तरी आमचेर आड आसा, आमचीच लागशिली, आमचीच करची. ह्या खातीर भाग्योन पावलो कोरिंथकारांचे दुसरे चिटेंत 11व्या तो म्हणटा आपणाच्या जिवितांत जायते तरेचे संकोश्ट कोश्ट ताणें सोंसले, फुडो करचो पडलो तरेकवार. दर्याचे कोश, उपरांत लोट नदी भरोन येता, तातूंत घडयेक बुडोवंक शकता तसले कोश्ट, बोणकोणींत पडटा तसले कोश्ट आनी आदी. पूण तो म्हणटा चड ताका कोश्ट खोरायेन लागले. तो म्हणटा खोरी नासलोली आमचीच भाव भयणां. डेंजर फ्रॉम फॉल्स ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. तांचीच लागचिली. भायल्यान दाखयतात बरी म्हणून, पूण भितरल्यान खरी न्हय, खोटी कशी गात घेतात. एके भाशेन आमच्या फाटीक सुरी लायतात तसली. स्टॅब्स हू स्टॅब अस इन द बॅक म्हणल्यार भाशेन इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा. पूण पाव घेवन पावलो म्हणटा जेन्ना असली लागशिल्ली आपणाचेर आड आपणाचो घात घेतात तेन्ना तो म्हणटा त्या वेळार अदीक ताका जेजू लागीं आसा हें स्वत ताका कळोन येता. आनी तो म्हणटा असल्या वेळार अदीक आनी अदीक आमी जेजूक लागीं येवची गरज आसा. वी मस्ट कम क्लोजर टू जिजस ड्युरींग दीज टायम्स. तो म्हणटा कित्याक जेजू आमकां केन्ना साडिना. जिजस नेवर डिजर्ट्स अस. प्रितीशा बाबडीनो, आमकां सांडलेली कशी दिसतात, निराशेपणान बुडल्यात असल्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत आमी अणभवल्यात जेजून अणभवूंक ना काय. खुर्सार उमगळटना जेजू व्हडल्या ताड्यान उदगरता न्हय, देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. वाय हॅव यू अबँडन मी. ही जेजूची भितरली भावना. आनी एके भाशेन जेजूक ही भावना भितरल्यान तो अणभवता. कित्याक देव आपणाचोच बाब जो सदांच आपणाक लागीं आशिल्लो आनी ह्या वेळार जेजूक ही भावना तो अणभवता की देव आपणा लागीं ना. ह्या खातीर तो उद्गारता म्हाका कित्याक सांडलाय. जेजूय असल्यो भावनांक फुडो करचो पडटा. पूण प्रितीशा बाबडीनो, असल्यांत ही उतरां आमी बी घोडेक उद्गारता, पूण कोणा लागीं? दोज हू आर वेरी क्लोज टू अस, जी आमकां लागीं आसात. जायते फावटी आमी म्हणटा हांव जेन्ना थंयसर म्हाका वायट जाल्लें, वे तूं खूंय आसलो रे, तुका रावतालो मरे हांव, तूं म्हजे खोबरेक पासून येवंक नाय. हें चडशें आमी कोणाक म्हणटा? जी आमकां कोण लागीं आसात. आनी ह्या वेळार जेजूय बी उद्गारता. पूण जेजू जें कितें ताणें आपल्या जिवितांत कुर्सार उमगळटना निराशेपण अणभवलें खरें, कोश्ट सोंसले खरें, पूण जेजू जाणा हे जावन आसात मोगाचे कोश्ट, अ सफरींग लव. ह्या खातीर प्रितीशा बावडीनो, जेन्ना हो घडण्यो घडल्यो एमावसाचे वाटेर आशिल्ले हे दोग शीस, तेवूय बी निराशेपणान बुडून जेरुजाल्यानसून 11 किलोमीटर पयस ते आतां चलून वेतात.
चिंतेस दुखेस ते आसात अशें शुवर्तमानांत जें आमी आयकलां सांगतात. तेन्ना वाटेर जेजू तांकां मेळटा. जेजू म्हणटा हे वळखनात. आनी कितें घडटा थंयसर जेन्ना जेजू तांचे मदें आसा, आजीर आसा, ते उलोवपाक सुरू करतात. क्रायस्ट प्रेझन्स ब्रिंग्स आउट एवरीथींग विदीन देम. कितें घडलां? चिंतेस दुखेस तुमी आसात. आनी ते उलोवंक सुरू करतात. आनी जेन्ना ते उलयतात तेन्ना जेजून कितें केलां? जेजून फकत कान दिला. जीजस लिसन्स टू देम, लिसन्स एवरीथींग. प्रितीच्या बाबडीनो, जायतीं जाणां जीं निराशेपणांत आसात तांकां कोण तरी जाय. दे सीक समवन हू वील लिसन टू देम, जो कोण आयकतलो. आनी अशें आमकांय बी जाय न्हय. आमी बी केन्ना म्हणटा न्हय, केन्ना कितें घडलें, द वन हू इज क्लोजस्ट, द बेस्ट फ्रेंड ऑर बेस्ट नेबर, ताका आमी सोदूंक येता. हांव हूंय गो तूं, सकाळसर रावत तुका, यो बेगीन यो, कितें सांगूं जाय तुका. आमी सांगतोच आमकां बरें दिसता. बरें दिसलें आतां सांगिल्लें काळजांतलें, वय न्हय. म्हणटच आमकां सांगूंक जाय. पूण सांगतोच कोण तरी आमकां आयकतलो जाय. तेच भाशेन आमी बी दुसऱ्यांक आयकूंक वेळ दितली मनशां जावची गरज आसा. न्हू, वेळ दिवप गरजेचें. म्हज्या ऑफिसान म्हाका उगडास आसा, कोण तरी येवन थिंगा बोबाड मारता. जायतो वेळ दुसऱ्या ऑफिसांत आमचें काम आसा तांचे लागीं, आनी जायतो वेळ बोबाड मारतोच ताणें म्हाका पडलो, थंयसर बसलो आसा तो म्हजेशी आयलो आनी तो उलोवंक सुरू करता. म्हाका खबर नासली कितें ताचो प्रश्न तो, कित्याक तो तांचे लागीं झगडोंक उजत करून बोबाड मारता तो. पूण हांवें फकत एकूच काम केलें. तो उलोवपाक सुरू करता तेन्ना एक सुरी भायर काडटा, मेजार दवरता, सांगता की आपूण ट्रेड युनियनाचो लिडर अशें कितें. एके वाटेन इनडायरेक्टली म्हाका एक धमकी कशी, तूं चड सुबेज उलयशी जाल्यार पळय सुरी आहा म्हणल्यार भाशेन. पूण हांवें सुरयेक भिवूंक न्हय, पूण हांव जाणा हो मनीस कितें तरी सांगूंक सोदता. कान दिवया, आयकुया. आय लिसन टू हिम फॉर हाफ एन आवर. अर्दें वर मायज हांव ताका आयकलो. आनी आयकल्या उपरांत तो हांव कितें सांगता तें आयकोंक कबूल जाता. आनी हांवें सांगतोच मानून घेता आनी शांतिकायेन तो परत वेता. प्रितीच्या बाबडीनो, पयलो जेजू आयकता. आनी जेजून आयकल्या उपरांत आतां हे दोग शीस कितें करतात? जेजू उलोवपाक सुरू करता. आनी जेजूची उतरां पवित्र पुस्तकांतलीं. आनी ही उतरां आयकतच तांच्या काळजाक बरवासो रिगता, शांती मेळटा. आनी ते कितें करतात? जे जेरुजाल्याक वेताले, जेरुजाल्याक सावन परत दुसऱ्या गांवांत वेताले, आतां ते एमावसाक वेताले, ते आतां परत येता. दे रिटर्न बॅक टू जेरुजालेम. कित्याक तांचें जिवीत जेजूच्या उतरां वरवीं बदलता. पूण प्रितीच्या बाबडीनो, जेजूच्या उतरां वरवीं तांचें जिवीत बदलता. वाय? कित्याक तांणी कान दिलो जेजूच्या उतराक. दे लिसन्ड टू जीजस. आमी तयार आसा काय? पयली सुवातेर, एम आय रेडी टू लिसन टू अदर्स? दुसऱ्यांक कान दिवंक, ओदी करून निर्शेल्ल्यान तांकां कान दिवंक हांव तयार आसा. जेन्ना जेजू म्हजे लागीं उलयता, म्हजें जिवीत बदलूंक, तेन्ना जेजूक कान दिवंक हांव तयार आसा. तेन्ना कान दिता, मिलाग्र घडटा. लिसनींग लिड्स टू हिलींग. जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकता, म्हज्या जिवितांत पेकोवणी भितर सरतली. जे भाशेन हांव दुसऱ्या मनशाक कान दिता, दुसऱ्या मनशाच्या जिवितांत तेच भाशेन एक पेकोवणी भितर सरता. बरवाशाची किट्टी फुलता. प्रितीच्या बाबडीनो, जेजूच्या आसण्या वरवीं द प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट ब्रिंग्स होप. बरवासो आमच्या जिवितांत भितर सरता. आमी जेजूक आमच्या जिवितांत आजीर करशी जाल्यार ह्या खातीर आमी कितें करची गरज आसा? पयले सुवातेर जेजूक आमच्या जिवितांत आजीर केलो, निर्शेल्ल्यान आमी बरवासो आमकां मेळ्ळा. आमी परगटणारा. आतां आमी त्याच जेजूक परगटून मेक क्रायस्ट प्रेझंट इन अदर्स. जेजूक दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी आजीर करुया, वेळ दिवया, तांच्याशी इलो वेळ सारुया. जी निर्शेल्लीं आसात तांचे आमी आयकुया. आनी हें करता तेन्ना जेजूक आजीर करुया. कित्याक जेजूच्या आजीरपणा वरवीं मिलाग्र घडटा, बरवासो उदेता
आनी ह्या बरभाशान जियेतली मनशां जावंक आमच्या निराशेपणांत बुडोना जावंक पूण जेजू खरो आमकां बोरवासो म्हणून आमी ओळखून कर जीजस इज आवर होप एंड दी ओनली होप हें सदांच आमी ओळखून घेवन जेजूक दुसऱ्यांक आजीर करूंक बोरवासो केल्लो फुडें सरूया.